शेतकरी बाजार आम्ही एक व्हडलें एक्झिबिशन दर वर्सा भरयताले मार्केट यार्डात आणि वर्सांतल्यान एकदां किंवा वर्सांतल्यान दोनदां भरताले आणि तांकां लोकांचो भरपूर बरो प्रतिसाद मेळटालो आणि काही कारणां लागून आमकां ते कंटिन्यू करपाक मेळूना। बरेच अडचणी जाल्यो, शेतकऱ्यांक थंय येवपाक मेळूना किंवा एक म्हयनोभर एक अशी कल्पना आयली। आमी 5-6 जाण एकी कडेन आयले, तातूंत हांव आसा, अजय सावयकर आसा, निलेश आसा, मागीर रामकृष्ण गावडे आणि गुरदास खांडेपारकर असे आणि अनेक विनायक कारी म्हणून असे एक 6-7 लोक आमी एकी कडेन आयले आणि असो एक विचार केलो की अशी समजा एक परमनंट स्टॉल आमी समजा घातलो शेतकरी बाजाराच्या नांवान जाल्यार ताका रिस्पॉन्स मेळपाक शकतलो काय, अशें म्हणून आमी 12 तारखेक ह्या वास्तून तायमोडकराच्या घरान आमी वास्तून सुरू केले की ट्रायल बेजीस आमी करुया की कसो रिस्पॉन्स मेळटा तो। आणि एक 15-20 दिसांनी आमकां लक्षात आयलें की लोकांचो बरो प्रतिसाद आसा, कारण ह्यो अश्यो न्ही बऱ्योचश्यो गोष्टी सगळ्यो बागायदारांक मेळटा, बऱ्यापैकी बऱ्यो गोष्टी मेळटा, पूण बागायदारांक कशें जाता की बऱ्याचशा लोकांक थंय पार्किंगाचो प्रॉब्लेम जाता किंवा थंय गर्दी खूब आसता। सो अशा प्रकारचे समजा वस्तू एक पॅरलल खंय तरी जाग्यार अवेलेबल आसा, थंय पार्किंग वेवस्थीत आसा आणि लोकांक त्योच प्रकारची गोष्टी समजा मेळटा, तर असो कित्याक विचार करचो न्ही म्हणून आमी ट्रायल केले आणि ताचो एक सक्सेस आसा। शेतकरी बाजार हांगा परमनंट असो स्टॉल करपाचो, जशें सकाळचे आमी 9-8-9 पर्यंत हांगा सुरू करतले, 1:30 पर्यंत ओपन आसतले, परत सांजे 3:30 ते 7-7:30 पर्यंत लोकांक लागून आमी लोकांचे सेवेक लागून हांगा आसतले। आतां हें सुरू करपा फाटीं आमी 2 मेजर उद्देश दवरलेले आसा। एक तर कशें आसा की गांवचे जे शेतकरी आसा, आमी सर्वे केल्या उपरांत आमकां लक्षात आयलें की समजा 6व्या वेळाच्यान समजा एक शेतकरी आपले 2 घर घेवन समजा वयल्या बाजारात येता विकपाक, जाल्यार ताका कितल्यो अडचणी जाता। तो घर तेणी पयलीं गाडयेन घालचो पडटा, बसीन घालचो पडटा, थंयच्यान काडचो पडटा, ट्रान्सपोर्टेशन, परत ते बाजारान व्हरचें पडटा, लावचें पडटा, थंय सोबो दिवचो पडटा आणि थंय घासाघिसी करून ताका जो रेट मेळटा तो ताका रेट सॅटिस्फॅक्टरी नासता आणि ताचो अर्दो दीस वता, दनपारां तो घरा पावता। म्हणजे प्रत्यक्षान 2 जर घर विकतलो जाल्यार ताका अर्दो दीस आणि सगळे पयशे आणि एंड ऑफ द डे ताका कितें मेळ्ळें पयशांक हाजे घरांचे तर कांयच ना। सो आमी असो विचार करता की हे शेतकरी आमकां डायरेक्ट कनेक्ट करतले आणि त्यांचे प्रोड्यूस आमी डायरेक्ट हांगा हाडटले, म्हणजे तांचो वेळूय वाचलो, तांचो वेळ वाचलो उपरांत कितें जातलें की ते तांच्या फार्मान चड वेळ दिवपाक शकतले आणि बऱ्यापैकी प्रोड्यूस करपाक शकतले। अशें आमी फुडें नेटवर्क करपाक पळयता की आमची गाडी समजा अशी की बाबा प्रत्येक गांवांत वतली, कलेक्शन करतली आणि हांगा सामान हाडटली, शेतकऱ्यांक आमी बऱ्यापैकी रेट दिवपाक शकतले। आणि दुसरो एक व्हडलो एडवांटेज लोकांक जातलो हांगा। आतां तुमी पळयात की बरेचशे तुमी आतां मार्केटांत वता, मातयेचे आसता त्यो, आमकां दिसता मुर्ती जड म्हणटरी मातयेची आसतली अशें दिसता आमकां, पूण बऱ्याच वेळा ते प्लास्टर ऑफ पॅरिसाची आसता मुर्त्यो आणि जेणे करून कशें आसता की त्यो जेन्ना विसर्जन करता त्यो विरगळटा, सगळें पोल्युशन जाता। ताका लागून आविष्कार कला केंद्राच्या हाजेर आमी ह्या वर्सा गणपतीच्यो शाडूच्यो मातयेच्यो मुर्त्यो हांगा हाडून मार्केटींग करपाचें केल्लें आसा, जेणे करून सगळ्या फोंडेकारांक किंवा गोंयभर जेंका जाय तांणी हांगा नोंदणी करपाची की बाबा आमकां शाडूची मुर्ती जाय आणि मी बऱ्यापैकी म्हणजे आमचे कलाकार आसा, अजय सावयकर आसा, गुरदास आसा, हे 2 कलाकार तांच्यो बऱ्यापैकी कलाकृती हांगा प्रेजेंट केल्ली आसा। सो ह्यो सगळ्यो मुर्ती आमी लोकां पर्यंत अवेलेबल करतले आणि हे आमचे पयले वर्स आसतले की बाबा आमी लोकांक एप्रोच करतले, जेणे करून बऱ्यांतले बऱ्यो त्यो मुर्त्यो लोकांक मेळटल्यो चवथीक आणि एक गणेश तत्व म्हणुया किंवा पुजा केल्या उपरांत लोकांक बरो फायदो मेळटलो आणि हाजो पोल्युशनाचोय कांय प्रॉब्लेम जावचो ना। असो करून आमी एक आविष्कार कला केंद्र हें सुरू केल्लें आसा आणि हाजे अंडर सर रिसेंटली आमी कितें केल्लें आसा की भुरग्यांक गणपती मेकींग कार्यशाळा घेतल्यो। पयर आमची फर्स्ट बॅच जाली, म्हणजे प्रत्यक्षान भुरग्यांक माती दिवन आमी तांचे कडेन मुर्त्यो करून घेता। अशी पयली बॅचीक 10 भुरग्यांनी बऱ्यापैकी मुर्त्यो केल्यो आणि त्यो मुर्त्यो घेवन घरा भुरगे गेले। अशें पयले उपरांत जवळ आतां फुडल्यो 5-6 बॅची आमगेलो फूल जाल्यो, म्हणजे लोकांक कितें तरी जाय क्रिएटीव आणि आमचे कडेन तातूंतल्या तज्ञ आसा, तांचो कितें तरी समाजाक फायदो जावचो त्या उद्देशान आमी हें केल्लें आसा। सो ताका लागून उपक्रमाक हांव शुभेच्छा दिता की शेतकरी बाजाराची तेजी संकल्पना जी आतां मनोजान दवरली ताका लागून तांकां शुभेच्छा दिता। आज आमी पळयतात की शेतकऱ्याक जर बऱ्या मालाक जर बरो दर मेळत जाल्यार खंय तो जाय। आतां हांव स्वता एका बागायतदार सारक्या संघटनेचो अध्यक्ष म्हणून हांव संस्थेचो अध्यक्ष म्हणून हांव काम करता, इतलीं वर्सां पळयता की शेतकऱ्या खातीर जें खरें म्हणजे तो जें उत्पन्न करता, जें पिकयता ताका जितलो ताका बरो हें मेळत, ताका जितलो हें मेळत, कितें आसता की प्रत्येक फावटी शेतकऱ्या कडेन पळयता आसतना तो जें कितें पिकयता सगळ्यांत चड वांटपण शेतकऱ्या कडेन केलें वता आणि तो जें दिता ताका तेणें जर 100 रुपया सांगत जाल्यार ते 50 रुपयान मागता, 40 रुपयान मागता। बाकी कडांनी आमी वचत जाल्यार अशें वांटपण जायना, पूण शेतकऱ्या कडेन हें वांटपण जाता आणि म्हणून जर शेतकऱ्याक जर बरो दर हें मेळत, ताका जर बरी सोय मेळत, वेवस्था मेळत जाल्यार निश्चितपणान गोंया भितर सुद्दां म्हणजे जशें आमचे कृषी मंत्री हांगासर उपस्थित आसात ते प्रत्येक फावटी सांगतात की गोंयच्यो पडंग जमनी आसात त्यो पडंग जमनी सगळ्यो हातून येवपाक जाय, पूण ते करपा खातीर ताका ज्या तरेचे एक सपोर्ट जाय पडटा शेतकऱ्याक
हो सपोर्ट दिवपा खातीर वेगवेगळ्यो संस्था संघटना काम करतात. तेजे भितर आयज शेतकरी बाजारूय त्यांनी वांटो घेतिल्लो आसा. हांव तेंचें अभिनंदन करतां आनी तेंच्या माध्यमांतल्यान ह्या शेतकऱ्या खातीरच्यो ज्यो वेगवेगळ्यो सुविधा आनी सरकाराच्या मार्फत सुद्दां ज्यो मेळटात ताचे भितर त्याचो एक आधार म्हणून खरें म्हणजे शेतकरी बाजाराच्या निमतान तांकां जातलो असो विश्वास व्यक्त करता, तांकां शुभेच्छा दिता आनी बऱ्या भशेन खरें म्हणजे हांगासर ही जी वेवस्था त्यांनी केल्या ती केल्या परत गणपतीचे हें दवरपाचें केल्लें आसा ताकाय तांणी बऱ्या पद्दतीन हें मेळटलें अशा पद्दतीचो विश्वास व्यक्त करता. हांव पयलो ताका लागून आभार मानता आनी शुभेच्छा दिता सगळ्यांक दिवं. आनी सगळे अग्रिकल्चरिस्ट आनी जे हांगा आयिल्ले सगळे भावांना भयण्यान आज पयलीं हांव प्रथम तांकां मनोज बाब आनी तेंगे सगळे टिमीक हांव कॉन्ग्रेट करता की हेणी बरें इनिशिएटीव घेतला. युनीक वेगळो इनिशिएटीव आनी जे फार्मर्साक डायरेक्ट बेनिफीट दिवपाक की तेंचे जे उत्पादन करता तांकां म्हाका दिसता हो बरो इनिशिएटीव की ते थंय वचून गाडी धाडून तांकां तेंचें इन्स्पेक्शन करून लोकांक सुद्दां बरे क्वॉलिटीन बरो प्रायस मेळपा खातीर दोनूय जाणां बेनिफीट फार्मर्साकूय बेनिफीट आनी जे ह्या सगळे लोक जे विकते घेता प्रॉडक्ट्स तांकां सुद्दां बेनिफीट जाता. म्हळ्यार तांकां हे बरें इनिशिएटीव ते करता. तशेंच ग्रीन आर्मी ते चलयता तातूंत सुद्दां आमची पयल्या फोंड्या शहरा भितर आमी पोंडा म्युनिसिपालिटी आनी ग्रीन आर्मी हे सगळीं झाडां लावपाचो आमी उपक्रम केल्लो आनी ते वेगळे वेगळे इनिशिएटीव करता आनी बरें कार्य ते करता. आनी त्याच बरोबर आमची तुमकां खबर आसा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री आनी मिनिमम सपोर्ट प्रायस जो फार्मर्साक जो कोकोनटाक तो 12 रुपयां 15 रुपया जी आमी एचवर्ड प्रायस नोटिफाय केले. तशेंच म्हाका कॅजू 125 रुपीज पर केजी वयल्यान 150 रुपीज जाले. त्याच प्रमाणे पेडीक 20 रुपया वयल्यान 22 रुपया जाले. सो हे फार्मर्साक सुद्दां म्हाका ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर यांनी हे बरे इनिशिएटीव घेतला फार्मर्साक हे बरे दर मेळपा खातीर. सो अशी संघटना समज एकठांय येता गव्हर्मेंटाक मेळून जे फार्मर्साक ते सुद्दां तेंचे ल्हानसो वांटो किंवा मोठो वांटो तेमी हे खरें बरें उपक्रम करता. तशेंच आज झाडां जी घरांत जी वेस्ट जाता थोडे कापून उडयतात ते सुद्दां आज तेमी बरें युनीक वे हाडून हांगा आमी आज लोकांक दिली. सो हे उपक्रम आनी हांगा वेगळे इको फ्रेंडली गणपती सुद्दां हांगा मेळटले. सो हांव तुमी पयलें आसतलें पोल्युशना खातीर प्लास्टीक जे पयर आमी बस स्टँडार तुमी पयलें आसतलें जेन्ना नाला ब्लॉक जालो आमी ओपन केलो तेन्ना खूब प्लास्टिक्स आयले. सो हेच्या खातीर हांव ह्या माध्यमांतल्यान लोकांक सांगपाक सोदता की प्लास्टीक सिंगल यूज प्लास्टीक अवॉयड करप प्लास्टीक बंद करपा खातीर आमी इनिशिएटीव घेतात पण लोकांनी सुद्दां आमकां एक सपोर्ट करचो आनी असली संघटना आसा तेणी सुद्दां आमकां म्हणजे फाटीं रावचें आनी आमकां सपोर्ट करचो इतलें सांगता. आनी परत एकदां मनोज बाब अजय बाब निलेश रामकृष्ण अशे गुरुदास हे सगळे हे बरे उपक्रम करता तांकां हांव शुभेच्छा दिता. गोंय सगळ्याक की आतांचे भुरगीं जे आसा खूब भुरगे भाग घेता आनी इवन आमी ट्रेनींग करपाक भुरग्यांक आपयले मडगांवां. जे भुरगे आपयले आमी 30 आमकां आयले डबल 65 डबल आयले ट्रेनींग घेतात आनी सगळे ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट आनी एंटायर गोंयचे म्हापसा ट्रेनींग दितात की जेणे कितें आमची शेती जावं बागायदार जे आसा बागायत ती सगळी सांबाळची ती आमकां जाय. कित्याक आतां शेतां जी आसा पाड्याक आसा ती आतां ती शेतां सगळीं पाड्याक आसा तिवूय आमकां ते कल्टिवेशन म्हणजे उत्पन्ना खाली हाडपाक जाय. आनी आमची एक ध्येय आसा की शेती आमची हे वाडोवपाक जाय आनी जमनी आमचे राखून दवरपाक जाय. आनी जमनी आतां चड म्हाका दिसता आमी कन्वर्शनाक आतां आमी येवपाची ना. शेती जी आसा शेती आमी कन्वर्शन एलावड करपा ना. म्हणजे अशी करून शेती जी आसा आमची शेती उरतली आनी आमकां जाय नाजाल्यार भायले लोक येवन जमीन घेतली जाल्यार आमकां कांय उरपा ना. आनी आमची कुळागरां जावं आमची शेतां जावं आमची माडाची आंब्याची सगळे आनी सगळे तरेचे आयज दर आसा. आनी आयज दर आसा प्रत्येक गोश्टी दर आसा. आंब्याक दर आसा जावं काजू दर आसा सगळे तरेचे. काही लोक काजू बियो हाडटात भायल्यान हाडटात हांगासर विकतात आनी भायर पॅकेट करून विकतात आनी ती काजू बियाची हे आसा भायर तरी खातरी लोकांनी लोक दिसता की ही गोंयची काजू न्हू अशें बी फुटी फाटी चल्ले शहराचेर पॅकेटी करतात आनी पॅकेटी करून भायली काजू हाडटा आफ्रिकन काजू हाडटा ती कुसलेली काजू आसता. पूण आमची काजू गोंयची काजू आहा ती आमची लोकांक जे आवडटा आमचे देशभर किंवा परदेशी परकी लोक सुद्दां घेवन वयतात. म्हणून अशे वेळार आमचे हेजेर आमी लक्ष दवरतात आमी ते लक्ष आसा चड तेजेर. आनी जे अशें तुमी आज तुमी दोगांनी गांवकार सवय तुमी फुडें
हे हांगसर व्हडलो लोकां आयकताची तुका रोवपाक जावं कितें आसा झाडां जावं खंयची कापून उडयली झाडां हाडून लोकां दिवप आनी ती रोवपा लावप हें एकदम बरी गोश्ट आसा आनी हेका सगळ्यांनी आमी प्रोत्साहन दिवपाक जाय आनी अशें तुमी गेलां आमचे बागायतदार आसा बागायतदाराक सगळें मेळटा तरी सुद्दां ही झाडांचें तुमी वेगळें केल्लें आसा झाडां लोकांक दिवचीच बाकी सगळे तरेचे आमचे बाब सावयकार आसा हो सावयकार तोय सारको हो म्हणजे लोकांचे बेनिफीट जावचे अशी आमची अपेक्षा आसा आनी डेफिनेट ते लोक फायदे घेतले जशे बागायताचे गोंयभर फायदे घेता तशें हांगसर आमचे हे जो झाडां हांगसर मेळटा खातीर झाडां रोवची इतलें आमची मागणी आसा आनी तुमी तुमचे परत अभिनंदन करता की तुमी इनिशिएटीव घेवन हें केलां तुमकां आनी तुमी कितें आसा तुमचें आमकां धन्यवाद.